नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कानोळे गोंयकारांच्यो जमिनी हडप करपाक आमदार मायकल लोबोचो मेळटा तेंको, आरजीच्या मनोज परबाचो आरोप। नावशी मरीना प्रकल्पाचो बसतलो पारंपारीक नुस्तेकारांक फटको, काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस नुस्तेमारांच्या आंदोलनाक दितलो तेंको। भलायकी केंद्रात लायट ना जाल्यार लायट येयसर वाट पळोवपाची काय मोबायलाच्या उजवाडांत उपचार सुरू करपाचे, सांग्यार भलायकी केंद्रात घडिल्ल्या घडणुकेचेर मंत्री फळ देसायाचो पडतो प्रश्न। दिवचले 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 20 कर्मचाऱ्याक आयले मरण, दिवचल पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास चालू। मडगांवां तंदुरी स्टॉल धनयाचेर फारपेट, एकल्यान दुसऱ्याचेर मारलो फार, पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला। राष्ट्रकुल खेळा सर्त घडोवन हाडपाक गोंयांत साधन सुविधा पुरायेन तयार, बॅडमिंटन खेळ सोंपले काय वेळ वगडाय नासतना श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात फेन्सिंग ह्या खेळाचें आयोजन। आनी आतां खबरो विस्तारांत। कलंगुटे कानोळे सारख्या वाठारांत गोंयकारांच्यो जमिनी बिगर गोंयकारांनी हडप केल्यात। बिगर गोंयकारांक हाचे खातीर थळावो आमदार मायकल लोबोचो पुराय तेंको मेळटा असो आरोप आरजीच्या मनोज परबान केला। हालीं तेंपार गोंयांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांकडल्यान हडप करपाचे प्रकार वाडल्यात। कळंगुटे आनी कांदोळे वाठारांत अशे जायते प्रकार पळोवपाक मेळटा। ह्या जमनींचेर बेकायदेशीर बसत्यो उबे रावल्यात म्हूण आरजीपीचो आरोप। थळावो आमदार मायकल लोबो खंय अशा प्रकारांक तेंको दिता म्हूण मनोज परबाचो आरोप। आरजी खंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ह्या प्रकरणात जे घुसपलात तांचेर कारवाय करपाची मागणी करतले। जे लोकल्स आसा ज्यांचे जमनी ज्यांचे जागे ह्या मायग्रंटांनी चोरला आनी फ्रॉम 1997 1998 टील डेट ते झगडत आसा। कोणाचे 2001 पासून केस चालू आसा, कोणाची 98 पासून चालू आसा। आनी आमी हेंय तुमकां सांगता की हे जे केसीस झगडटा पळय हितून तांकां सरकाराचो कसलोच हेल्प मेळना, सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचो कसलोच हेल्प मेळना। हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी चोरून तेंच्यांनी आपापली नांवां घातलेली आसा। भितर रातोड आसा, लमाणी आसा, इस्माइल्ला आसा आनी कोण कोण अशे भरपूरशीं नांवां आसा जी गोंयकारांची न्हू। जे मेल्ले मनीस आसा जे 1961 81 82 मेला तेंची सेल डिडां 2005 जाल्ली आसा। सो 2005 जावन तेंच्यांनी सेल डिडां केले आनी तेंचे प्रॉपर्टी विकले आनी आयज पासून तेंच्या प्रॉपर्टीन हें काम चालू आसा। आयज पासून जर ते प्रॉपर्टी कामां चलता ती आडोवपाक गेले जाल्यार तेंचेर ते मायग्रंट पुलीस कंप्लेंट करता आनी पुलीस हांकां व्हरता आनी हांकां क्वेश्चन करता। सो इमेजीन की हो डबल इंजीन सरकार, हेच्या पयलीं 2007 जेन्ना काँग्रेस आसलो, काँग्रेस डबल इंजीन आनी बीजेपी डबल इंजीन ह्या दोगांयनी मेळून गोंयकारांक कशें रस्त्यार हाडला। आतां हे आमच्या कडेन हे सगळे फायली आसा, ही सगळी जी मॅटर आहा पळय डिफरंट आसा, भितर कोर्टाचे जजमेंट पासून आसा। एका मॅटरान कोर्टान सांगला की डीओपीन गेल्या जानेवारीन 30 तारखेर जजमेंट येयला की डीओपीन जे एक मायग्रंट इल्लीगल 267 जी घरां आसा, ही 267 घराचेर 1 वर्सा भितर कितें आहा तो निकाल लाय म्हणून कितें आहा ती केसीस आहा ते काबार कर म्हणून, म्हणजे येस ऑर नो, आयदर ते इल्लीगल कर डेमोलिशनाक घाल नाजाल्यार ते प्रूव कर की बाबा करेक्ट आहा। तर तेका फक्त 2 म्हयने उरला, ते 2 म्हयन्याकूय आमी रावला। आमचो भाव बॉम्बेच्यान स्पेशल येयला, तो गोंयकार पूण बॉम्बे रावता, तेजी माय बीन आतां बॉम्बे गेले जाल्यार ती थंयच्यान हांगा येयल्या आपल्या प्रॉपर्टीचे कंटिन्युअस फ्रॉम 2001 पासून ते झगडत आहा। फ्रॉम 2001 तेंच्या हितून पयलीं एक हट जालो, मागीर हट करून मागीर तेंच्या आवय बापायक मायग्रंट मारपाक येयले, झगडे जाले, हे विटोन ते थंयच्यान गोंयांच्यान हांगा थंय गेल्या। आनी आयज इमेजीन करा की आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत रावपाक सुद्दां जागो ना। आनी हांकां एसआयटीन हे सगळे केसीस एसआयटी ना हें तुमकां सांगपाक सोदता। आनी एसआयटीन ही मॅटरां आसा पळय ती एसआयटी कडल्यान तांकां कांयच सामको रिप्लाय येना, पूण ओरल तांकां रिप्लाय येता की तुमी सिवील कोर्टान वचा, हे प्रायवेट प्रॉपर्टी आमकां लागना, लँड ग्रॅबान लागना, हे लागना ते लागना, असली रिजनां करता आनी तांकां धाडून घालता। सो हे सगळी जी मॅटर आसा ही घेवन आमी आयतार नाल्यार सोमारा आमी फाल्यां नाल्यार परवां सीएमाची जशी अपॉयंटमेंट मेळटली सीएमा कडेन आमी बसतले, सगळी मॅटरां घेवन सीएमा कडेन वयतले आनी ताका सांगतले की जे जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तांकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय। आनी जे मायग्रंटांनी इल्लीगल थंयसर घरां बांदले ती डेमोलिश करून तेंचो जागो वेकंट करून तांकां जागो तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।
नावशीचो प्रस्ताविक प्रकल्प पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ हाडपी आसा. गोंय सरकार गोंयची संस्कृती दाखोवचे परस भायली संस्कृती दाखोवपाक सोदता अशी टिका काँग्रेस सरचिटणीस कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. मरिना आड रस्त्यार देवपी नुस्तेकारांक काँग्रेसीचो पुराय तेंको आसतलो अशेंय तांणी म्हटलां. नावशी मरिना प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखल्याची गरज नाशिल्ल्याचें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आमकां आयज कळून आयला की जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट जाचेर लोकांनी गोंयच्या लोकांनी स्पेशली सांत आंद्रेच्या लोकांनी शिड्डोनच्या लोकांनी नुस्तेकारांनी रस्त्यार आयिल्ले आनी एक लढाई स्टार्ट केल्ली की आमकां तो नावशी मरिना प्रोजेक्ट नाका म्हूण. आनी जेन्ना मॅटर कोर्टान पावली तेन्ना गोंयच्या सरकारान एफिडेवीट फायल केल्लें सेयींग की आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचे ना म्हूण. आनी सगळो लोक गोंयचो लोक खुशालभरीत जाल्लो. आतां आमकां कळून आयलां MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांचेच एक सिंगल इंजीन हांगा दुसरें डबल इंजीन थंय आसा. तांणी बॅक डोरांच्यान क्लियरन्साक लागून सांगलां की एनवायरमेंटल क्लियरन्स नाका म्हूण. ही पिशापणां कित्याक हो पळय प्रोजेक्ट येता नावशी मरिना प्रोजेक्ट हो दर्यान येता. नावशी जुवारी नदी वता पळय थंय आनी ते नदयेन 1,00,000 स्क्वेअर मिटर ते कॉन्क्रिटायझेशन करतले फॉर बर्थींग फेसिलिटी फॉर यॉट्स. यॉट्स कोणाचे आमच्या गोंयकारां कडेन घडना. हे फक्त श्रीमंत लोक भायले आनी दिल्ली पाटयेचे येतात. ते फक्त म्हणटात तांकां बिसायड्स बर्थींग ऑफ यॉट्स आनी मेंटेनन्स खंय खंय हॉलिडेयांक येतले प्लेजर स्पेंडींग. हे प्लेजर स्पेंडींग म्हणजे आमकां खबर आसा ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन आनी सगळे हे नाका जाल्ले करता पळय ते गोंया पिड्ड्यार केला ते. प्लस कल्चरल एक्टिविटीज खंय आमचें जे कल्चर आसा आमची संस्कृती आसा तसलीच म्हाका दिसता आनी खंय ना. आयज हो सरकार आमची संस्कृती बाकीच्या भारताक दाखोवच्या सुवातेर भायली संस्कृती हांगा हाडूंक सोदता. हाका काँग्रेस पाटयेच्यान आमी आश्वेशन दिता लोकांक की आमी फाटीं रावचे ना. मॅटर कोर्टान आसा बट ही जो आसा परती लढाई वी वील टेक इट टू द पिपल्स कोर्ट. लोकांच्या कोर्टान वतले आनी लढाई चालू दवरतले. बेरेस्तारा सांग्यार प्राथमीक आरोग्य केंद्रात लायट नाशिल्ल्यान अपघातांतले एके जखमी बायलेचेर मोबायलाच्या उजवाडात उपचार करपाचो एक प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ताचेर थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिल्या. सुभाष म्हणटा लायट ना जाल्यार लायटीची वाट पळयत बसपाचें काय कितें. तेच्या परस मोबायलाच्या उजवाडात उपचार सुरू करप हेच योग्य न्ही काय म्हणून सुभाष फळदेसायाचो पडतो प्रश्न. ताका टॉर्च घेवचो पडटा आनी ते टॉर्च घालून मारले जर जायत. आतां आमी मेडिकल रिसर्चर न्ही किंवा मेडिकल फिल्डा भितर कितें करप ना तें आमकां खबर ना. एखादे वेळ लायट ना आनी नॉर्मली पसून कितेंय जर टॉर्च घेवन करता जर जायत आमी लायट येता म्हणल्यार रावप काय त्या डॉक्टरान ताका तातडीन फर्स्ट एड किंवा उपचार करप हो प्रश्न आसा. आमी पळयतले की इफ देर इज अ फ्रिक्वेंट फेल्युअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सांगेम जाल्यार आमचे कडेन केन्नाय कंप्लेन येवपाक केन्नाय खंय कसलेय गोश्टीक जाले जर जायत इतली एग्रेसिवली वचपाक जायना. वी हॅव टू गिव टायम फॉर ऑल सिस्टम्स टू बी इन प्लेस. आतां सांगे सारक्या भागां भितर PHC आमी बांदतात आनी ताका CHCचोय दर्जो दिवपा खातीर आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा, मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा. सो जेन्ना CHC जातले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जातले PHC वेल्यान जाल्यार अपग्रेडेशन जालें, नवी बिल्डींग आयली आनी आमकां नवे स्टाफ मेळटले, नवे डॉक्टर मेळटले, नवी सवलती मेळटल्यो. त्या खातीर सगळें एका रातीन भितर शक्य जायना. हांव निवडून दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत बेरेस्तारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत उसप लाटंबाडचे वाठारांतलो वीज कर्मचारी श्रीराम गांवकाराक मरण आयलें. दिवचले 108 अँब्युलन्स उपलब्ध नाशिल्ल्या कारणान चोडणा सावन 108 मागोवची पडली. दिवचल पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. बेरेस्तारा राती सुमार 8 वरांचेर दिवचल बोड्ड्या वाठारात 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. पडोशाचो तरणाटो म्हापशेच्या दिकेन वतलो जाल्यार श्रीराम गांवकरूय त्याच दिकेन वतालो. तेन्ना श्रीराम गांवकरान फुडले दुचाकीक फाटले वटेंतल्यान नेटान धपको मारलो. ह्या अपघातांत श्रीराम गांवकर हो गंभीर जखमी जालो. मजगतीं ह्या वेळार जमिल्ल्या थळाव्यांनी 108क संपर्क केलो पूण दिवचलची अँब्युलन्स दुसरे कडेन गेल्ल्यान ती पावपाक शकली ना.
हे खातीर चोडणेच्यान एम्ब्युलन्स आपयली, मात ती पावपाक अर्दवरा परस चड वेळ लागलो. ताका लागून गंभीर जखमी जाल्ल्या श्रीराम गांवकर ह्या तरणाट्याक मरण आयले. दिवचल पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. मोठ्या वाळशी ह्या रस्त्यान आनी एकल्याचो बळी घेतला. बिरेस्तारा रात्री सास्तीवाडो बोड्डे हांगासर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 20 खात्याचो कर्मचारी आशिल्ल्या तरणाट्याक अपघातात मरण आयले. अपघातात बळी पडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव श्रीराम शंकर गांवकर अशें आसा आनी तो लाटंबासीत पंचायत वाठारांतल्या उत्सव गांवांत रावपी आशिल्लो. मेळिल्ले खबरे प्रमाण ड्युटी सोंपोवन मयत तरणाटो ड्युटीच्यान वाळशेच्या दिकेन वतालो. सास्तीवाडो बोड्डे हांगासर फुडल्यान वचपी मोटारसायकलीक तेचे मोटारसायकलीची धडक बसली. तातूंत श्रीराम हो तरणाटो रस्त्यार पडून गंभीर जखमी जालो. घडणूक स्थळार 108 एम्ब्युलन्स एका मनशाक मरण जखमी श्रीराम हाका हॉस्पिटलांत व्हेले उपरांत डॉक्टरांनी तो मेल्ल्याचें जाहीर केलें. मेळिल्ले खबरे प्रमाण श्रीराम गांवकर ह्या तरणाट्या फाटल्यान ताची घरकान्न आनी 2 ल्हान भुरगीं आसा. इतली मजगती बोड्डे ते व्हाळशी हो रस्तो दिसान दीस येरादारीक असुरक्षीत आनी जीव घेणो थारत आसा. फाटल्या 7 वर्सां ह्या रस्त्याचेर आतां मेरेन रस्तो अपघातात सुमार 10 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर मेळ्ळी. एके वटेन व्हाळशी वाठारांत ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण केलां, मात रस्तो अपघात जावपाचें प्रमाण कमी जावपाची चिन्नां दिसना. हाचेर आतां कितें तरी उपाय येवजण काडपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. मडगांव हांगाच्या पोरण्या बाजारांतल्या एका तंदुरी स्टॉलाचे धनी लालू खान हाचेर एका तरणाट्यान फारपेट करपाची एक घडणूक घडली. हातूंत कोणाक गुळी लागूंक ना, पूण पुलिसांनी दोगांकूय ताब्यात घेवन चवकशी सुरू केल्या. हे बिहारांतले दृश्य न्हय, सिनेमाची शुटिंगूय न्हय, ही खरी शुटिंग म्हळ्यार फारपेट गोंयची सांस्कृतीक राजधानी मडगांवांतली. पोरण्या बाजारांतल्या एवान स्टॉला कडेन रॉसेल सोजा ह्या तरणाट्यान स्टॉलाचो धनी लालू खानाचेर 3 फार मारले. यार है तू मेरा नाम ज्ञान सिंह। ज्ञान क्या हो गया? कितने बजे हो गए? ये करीबन हुआ 9:45 के बीच में हुआ था। क्या हो गया? कितना आदमी फायरिंग किया, सामने बेकरी वाला आया था वो, उसने फायरिंग किया इधर। क्यों किया? कुछ बात में हुआ, उनका मालूम में एकदम से आया, उधर से फायरिंग किया सीधा आवाज से। किधर फायरिंग किया? ऊपर हवा में किया, ऊपर हवे में किया। और आपका रेस्टोरेंट का और उसका कुछ लोचा चालू है? शायद मालूम नहीं, उसका रेस्टोरेंट तो भाड़े पे लिए थे आप सेठ ने, उनका बात चालू था, मालूम नहीं क्या हुआ, तो हवा फायर किया इधर ही। हवा फायर किया? कितना गोली को लगा? गोली 2-3 गोली फायर किया बोलता ना, तो मिला उसको। पुलिस वाले को भी ढूंढ के लेकिन गया, फातड़ा पुलिस स्टेशन पे गए अभी सब पुलिस लोग, वो भी आप सब गया उधर ही बोलता है। नाम क्या तुम्हारा? ज्ञान सिंह। तुम क्या काम करते हैं? मैं कुक है भाई इधर सेफ है मैं इधर। राती 10 वरांचेर रसेल हो तरणाटो दुकाना भायर आयलो आनी ताणें अचकीत फार मारलो, मात गुळयो कोणाक लागूंक नात. लालू खान धांवून गेल्ल्यान ते वाटावले. उपरांत फातोडे पुलिसांनी दोगांकूय पुलीस स्टेशनाचेर व्हेले. रसेल ह्या तरणाट्यान स्टॉल धन्या कडेन पयशे मागले अशी कागाळ पुलिशेन नोंद जाल्या. सध्या आमी आसा फातोर्डा पुलीस स्टेशना कडेन, आनी हांगा एक गन फायर जालें, ओल्ड मार्केटाक एक गन फायर जालें
गन फायर जाती रसाल ह्या भुरग्यान गन फायर केलें ते दोग जाणां तांचे भितर शॉपा भितर झगडी जाली आनी जो शॉप चलयतालो ताका रसल पयशे दिवपा आशिल्लो अशें ते हांगा सांगतात आनी पयशे दिवपा कारणान ताणें गन शूट केले 3 गुळी शूट केल्यो आनी ताजे नंतर तो आयलो आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक सरेंडर जालो. फातोर्डा पुलीस स्टेशन सद्या फुडली कारवाई करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुळमळकर. राष्ट्रकुल खेळा सर्त घडोवन हाडपाक गोंयांत साधन सुविधा पुरायेन तयार आसात. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाल्ले बॅडमिंटन ह्या खेळाचे यशस्वी आयोजन हाची गवाय दिता. बॅडमिंटन खेळ सोंपले काय वेळ वगडना आसतना श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत फॅन्सिंग ह्या खेळाचें आयोजन अशें भारतीय ऑलिंपिक समितीचो कार्यकारी सदस्य अमिताभ शर्मान सांगून साधन सुविधा वयलो दुबाव पयस केलो. हेर राज्यांतले खेळा पंगड सर्तीच्या 2 दीस पयलीं गोंयांत पावतले. राज्याच्या पंगडाचे तांत्रीक वांगडी आढावो घेवपा खातीर गोंयांत आयल्यात. ताका प्रॅक्टीस आनी वॉर्म ॲप ट्रेनिंगा खातीर सगळ्यो सुविधा सज्ज आसात. ट्रेनिंग आनी वॉर्माचो वेळ थारावीक दवरला अशें शर्मान सांगलें. We already have, the teams are supposed to come D-2 days. So there is a schedule, the schedule is all there with you. So for your knowledge also, when there is a sport beginning, there is a 2-day advance arrival. So for whatever sport it is, you get 2 days advance arrivals. We don't have teams per se, but we have certain technical officials, certain director of competition who have arrived from various sports who are necessary to be here. For example, I know the director of competition for gymnastics is already here. The director of competition for deckball is already here because these are the next sports in the line overlapping with badminton. And they are already here to check the infrastructure facilities, to check their overlays and the technical requirements. And the teams are going to start flowing in. So to the best of my knowledge, the next contingent for the next team should be arriving in on the 21st, if I'm not wrong. And that's the process which will then continue. ट्रॅक सायकलिंग आणि गोफ ह्या खेळा खातीर गोंयांत सुविधा नाशिल्ल्या कारणान हे खेळ दिल्लीत जातले. मांद्र्या शुटिंग थळाच्या अवधिकायेचो प्रश्न जाग्यार घातला. शुटिंगे खातीर आर्मां थळार पावल्यात आनी ती जाग्यार घातल्यात. तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी सुवातीक मान्यताय दिल्ल्याचे शर्मान सांगले. When the teams are arriving accordingly 2 days prior to the event start, which means that the FOP is ready, the field of play is ready. So there is a schedule where they will have their practice or their warm-up session to do. Primarily, the training part is already over. Like for example, the Bodhi's team has been training for the past few months. Similarly, the other teams have been training in their own states for the past few months. So when they're coming, it's for warm-up and for the practice. Those FOPs are available, and it's within the parameters that every team has allotted a certain amount of time. It could be a few hours, it could be maybe an hour, or it could be a few minutes according to the sport, which is given to the teams for them to train and to warm. And then when the competition starts, then you're in a competition. व्हॉलीबॉल फेडरेशनाच्यो वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात. देखून हो खेळ राष्ट्रकुळ खेळा सर्तीत खेळचे नात. रँकिंग पद्दतीन खेळगडे फेडरेशनान नियुक्त करपाक जाय आसतले, पूण त्या प्रक्रियेक कांय तुटी आशिल्ल्यो देखून ह्या बाबतीत एडवोक समितीची निवड जाल्ल्यान हातूंत घोळ जावन रावला. Goa is reserving or is making sure that there is 70% of the contingent which is by birth from Goa, which is a very good thing, and we support that. It's fantastic to have that kind of a formula. The remaining 30% part of the contingent, the players who are there, even if they are from outside. When I say outside, I really don't know. When you say outside, I really don't know what is meant by that. But if they are not residents of Goa per se, or they are not by birth from Goa, they still need to follow, they still need to fulfill the criteria of the eligibility. Means they should have had a domicile of Goa, which is minimum for 6 months. Or they could have been, just living here, working here, they could be having an Aadhaar part of this place. They could just be residents of Goa, but maybe not by birth or not natives of Goa. So from our side, the eligibility rule is pan-India across all the states, and it remains sacrosanct. So it's very specific to each state how they would like to, balance it and field their own teams. गोमंतक TV खातीर समीप नार्वेकर.
बेरेस्तारा सांजे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या मंडळाची ऑर्डिनरी बसका जाली. या बसकेत सॅनिटरी पॅड, ऑटो प्लाझा इश्यू, बेकायदेशीर भंगार अड्डे आणि कोयर प्रकल्पा खातीर जागो या वेगवेगळ्या विशयांचेर पालिकेची ही बसका आशिल्ली. तातूंत भितर प्रामुख्यान एक आशिल्लो म्हणटा ऑटो प्लाझा. ऑटो प्लाझा म्हणटा तुमकां खबर आहा, ITI बिल्डिंगे मुखार जे आमचो जो बिल्डींग आसा पळय ती, थंय आमी ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटा मार्फत 5 कोटी दिवन एक बिल्डींग केल्ली सारकी. पूण आतां बाकीची ज्यो बिल्डींग आहा पूण बिल्डींग केली सारकी पूण ती आशिल्ली तशी परतून थोड्या तेंपान हें जाल्या. म्हळ्यार ताका आमकां हँडओवर केली ना. म्हणटकीर आमी आमदाराच्या मार्फत आमदारान बजेटाक प्रोविजन करून अरावंड आतां 9 कोटी आनी हाडपाच्या आनी 9 कोटी आनी ताच्या नंतर आनी 6 कोटी हाडपाच्या. सो अशें करून अरावंड 14 कोटी सुमार हाडून आमी टोटल तो प्रोजेक्ट करपाच्या. आनी जे गॅरेजीस जे आसा पळय हांगा शिवाजी चौकाचेर ऑटो प्लाझा म्हणून कॉन्सेप्ट आमी केल्लो तेन्ना ते सगळे गॅरेजीक आमी थंय शिफ्ट करपाचे. तो एक फर्स्ट पॉयंट आशिल्लो, पॉयंट नंबर 1. दुसरी एक गजाल लोकांक खबर ना म्हणजे हाऊस टॅक्साचेर. आतां ह्या वर्साच्यान आमी कितें केल्लें आसा, हाऊस टॅक्स युजली आमकां 31 मार्चार दिवपा पडटा. पूण आतां कायद्या प्रमाणे आमी पेपराचेर आउट केल्लें आसा तें फर्स्ट 6 म्हयने जर तुवें दिलें ना जाल्यार तुका ताका 9% पेनल्टी पडटली. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी कडेन कितें आसा, आमचो जेन्ना आमचो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना बांदलो तेन्ना आमकां एक थोडो जागा आमी बांदलो कित्या खातीर, आतां फाल्यां ताका गोरू मरता किंवा आनी कितें जाता, खूब अशे कुत्री मरता, तांकां आमकां सेपरेट पुरपा मेळना, काय करपा मेळना. सो अशी आमकां एक 5 जर तर जागा दिल्ली जाल्यार आमकां हें सगळें प्रोसेस करपा मेळटा. ताका लागून हें प्रोसिजर आमकां पायपलायनी भितर आसा. आमी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीक ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां, फॉलोअप चालू आसा. सो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन आमी ताजेर तांचे कडल्यान तें जाग घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी हे सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले. प्रश्न आसा तो इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाक आमी हाजे पयलीं नोटीस धाडल्यो. पूण आतां सद्या कशें आसा, आयचे मिटिंगेक आमी डिसायड केलां की एक्चुअली एकच स्क्रॅप यार्ड आहा जे कुडचड्यार आहा तें आमी ट्रेड लायसन्स घेतलें आसा, बाकीच्यांचे ट्रेड लायसन्स ना. सो तांकांय आतां नोटीस धाडून तांचेर एक्शन घेवपाचो आयच्या मिटिंगेक मंजुरी मेळ्ळी आसा. सॅनिटरी पॅडाचो जो इश्यू आसा तो सॅनिटरी पॅडाचो इश्यू कसो आसा, लास्ट नोव्हेंबर पर्यंत ते आयज पर्यंत आमी अरावंड 29 टन सॅनिटरी पॅड ट्रान्सपोर्ट केल्ल्याक कुणय गव्हर्मेंटान एक फॅक्टरी कडेन एक जे हें आसा थंयसर टायप केल्लें आसा आनी आमी 29 टन पॅडां तांकां दिले. अरावंड 6 लाख आनी ऑड पयशे आमी मोडलेले आसा. सो हें कितें जाता तुका, आमकां हो एडिशनल आमचें बर्डन जाल्लो आसा. पर मंथ आमी म्हाका दिसता अरावंड 1 लाख एप्रॉक्सिमेटली ताका खर्च जाता आनी आमी तो कोणाक चार्ज करना. सो ताका लागून थोडे दीस हाडून ते कशें करता आमी हांगा दवरता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सॅनिटरी पॅड कशें आसता, यूज जाले म्हणटा ती जड जाता म्हणटा तांची वेट वाडटा. आतां हांगसर तांची रेट अशी 18 रुपये kg. सो ताका लागून आमी 2-3 दीस हाडून दवरून ती मातशी सुकयता. सुकयल्ल्या कारणान आमकां कमी पडटा न्ही ती. गोंयच्या कांय डिस्टिलरींनी डुप्लिकेट सोरो तयार करपाचे स्कॅम चल्ला. हो डुप्लिकेट सोरो बाटल्यांनी भरून ताचेर कसलीच ड्युटी लायनासतना गुजरात सारकिल्ल्या राज्यांत ताची आयात जाता. अबकारी खात्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान हे स्कॅम चल्ला असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. स्प्युरियस अल्कोहोल डिस्टिलरी भायर जावंकूच शकना, कारण स्पिरीट जो इम्पोर्ट जाता गोंयांत तो डिस्टिलरीत इम्पोर्ट करपाक शकता, तूं आनी हांव हाडपाक शकना. सो तो जर स्प्युरियस अल्कोहोल एक तर नाल्यार डिस्टिलरी तो आपलो स्पिरीट खंय तरी कोणाक डुप्लिकेट सोरो करपाक विकता, त्या शिवाय तो जावंकूच शकना, कारण नॉर्मल मनीस तो अल्कोहोल हाडपाक शकना. आनी विदाउट एक्सायज इन्स्पेक्टर्स नॉलेज दीस कॅनॉट हॅपन. एक्सायज इन्स्पेक्टर थंय बशिल्लो आसता, प्रत्येक डिस्टिलरीक एक एक्सायज इन्स्पेक्टर तैनात आसता आनी ताजे सुपिरियर ताका कंट्रोल करता. सो अनलेस कमिशनर ऑर डावन द लायन एंटायर लायन इज इन्वॉल्व दीस कॅनॉट हॅपन. आनी एकट्याक कित्याक ट्रान्सफर करतात? एकूच ट्रान्सफर येता. तुवें आयकलां केन्ना पुलीस डिपार्टमेंटाचे 20 इन्स्पेक्टर हांगाच्यान थंय धाडटा, एक्सायज डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्टर एकटो कित्याक ट्रान्सफर जाता? हो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न हाजे उत्तरूय म्हज्या एक्सायज स्कॅम काळ आमी तातूंत आसा. सो दीस हॅज टू बी दीस इज ऑल मॅनेज बाय मनी. डिस्टिलरी कोटा येतात दिसता. कोटा तांकां डिस्टिलरीक येता अशें म्हणटा तुमी. कोटा जो येता तो ऑफिशियली येता, पूण तो युटिलायज कितलो जाता एक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंगान आनी डुप्लिकेटाक हाजो ऑडिट करप इम्पॉर्टंट आसा आनी ते करपाक शक्य आसा. पूण हे सगळें मॅनिप्युलेट जाता, वेगवेगळ्या स्तराचेर मॅनिप्युलेट जाता आनी दीस कॅनॉट हॅपन विदाउट एक्टीव कनायबन्स ऑफ एक्सायज डिपार्टमेंट. एक्सायज डिपार्टमेंट ह्या स्कॅमान गुंतल्यात. एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस हांव सद्याच सांगता तुका, आमी जे कांय लोकां कडेन जेन्ना उलयले ते स्वता भोंवताले सोरो डुप्लिकेट विकपाक की तुमी विका आमी पळयता म्हणून.
गव्हर्नराच्या द्वीप परिचय यात्रेवयल्यान थियेचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान आमदार निळकंठ हळर्णकराचेर खर टिका केल्या. आतांचो आमदार आनी सरकार थिये मतदारसंघात कामां करपाक अपयशी थारला आनी हे सगळे लिपोवपा खातीर राज्यपालांची ही थिये भेट आशिल्ल्याचें किरण कानोळकराचें म्हणणें आसा. गव्हर्नरान विजीट करप ही बरी गोष्ट, कित्याक सरकार काम करता, पूण गव्हर्नराकूय कांय गोश्टी कळप ह्यो बरी गोष्ट. पूण एक म्हजी अपेक्षा आसली की गव्हर्नर जेन्ना आमचे नादोडे जुंव्यार येता, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 2019, 2020 आनी 2021 हे 3 वर्सां शेगीत कंटिन्युअस जुंव्यार तशेंच थिवी मतदारसंघातल्या इतर भागांनी कोलवाळ आसतले, रेवाडा आसतले किंवा कामुर्ले आसतले, ह्या सगळ्या जाग्यांचेर फ्लड येयल्ले आनी ह्या फ्लडान जायत्या लोकांक लुकसाण जाल्लें आनी जुंव्यार तर अती जाल्लें. हांव स्वता जेन्ना विजीट मारपाक गेल्लो जुंव्यार तेन्ना आमकां व्हडयेन भोंवचें पडलेलें आनी लोकांक भरपूर लुकसाण, म्हणजे प्रत्येकाक ह्या तिनूय वर्सांक 5 ते 10 लाखाचें लुकसाण जाल्लें. सुबेसूय म्हणुयात आमी, कित्याक इलेक्ट्रॉनीक वस्तीच्या पोतान ते तेंचे कपडे बिपडे सगळे पिड्ड्यार जाल्ले. आनी हो जो फ्लड येवपाक कारण आसलो हो नॅचरल नासलो, हो सरकाराच्या हलगर्जीपणाक लागून येयल्लो. सरकार तिरारी धरणांतलें उदक आनी कळल्या मायणींतलें उदक हे वांगडाच सोडटाले. मागीर आमी शबय मारून आतां ह्या 2 वर्सांक थंय फ्लड येयना, कित्याक आतां ते वेगळे सोडटा. तशें म्हाका दिसलेलें की गव्हर्नर जर विजिटाक येता, खास करून जुंव्यार, जाल्यार कितें तरी भेट घेवन आमच्या लोकांक येतलो. भेट इन सेन्स कितें, जें तांकां नुकसाण जाल्लें ते नुकसाण भरपाईचें, कित्याक त्या टायमा वयल्या आमच्या आमदारान वो सरकारान हितून मात्तूय लक्ष घातलें ना. नुकसाण भरपाई दिवपाचें हितून मात्तूय लक्ष घातलेलें ना. हेच्या कारण म्हाका दिसलें की गव्हर्नर येता, ह्या कारणान गव्हर्नर कितें तरी डिक्लेअर करून वयतलो. पूण गव्हर्नर येयलो, जेवलो, खाल्लो, गेलो. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की आयची जी गव्हर्नराची थिवी मतदारसंघान रेवाडा आसूं, नादोडा आसूं, जुंव्यार आसूं, ही पॉलिटिकल विजीट आसली ओ ट्युरिस्टीक विजीट आसली. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है। कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी। मजा आ गया।